काणकोण लोकांचे उदका खातीर हाल जाल्या। उदका खातीर सुमार 2 किलोमीटर चलचें पडटा। सरकाराची खंय आडनदर। धरणाचे उदक फक्त पळोवचें पुरता, कांयच फायदो ना। थळावे उलयले। उदक खंयच्यान घेवन येता आतां कितले पयस साकून घेवन येता? आतां 1-2 किलोमीटर सुमार आहा तें तुमगेलें। अच्छा मागीर जरी उदक भरपूर येता, चड येता? इल्लें येता थोडें अशें। उदक भरलेलें आहा म्हूण तें आमकां फक्त दिसता, पूण तें आमच्या घरा पर्यंत पावना। फक्त आमगे घरा कडेन नळ आहा, नळ आसा म्हूण तें डॅमाचें उदक घरा कडेन पावना। गांवडोंगरी म्हाजी गांवडोंगरी टोटल प्रत्येक वाड्याच्या उदका लागून त्रास जाला जाल्यार 15 वर्सां जाली अजून म्हळ्यार गव्हर्मेंट हेजेर कांय एक्शन घेना एक जाली। आनीक दुसरें म्हळ्यार त्या डॅमाक आतां पायपलायन करपा आशिल्ली आनीक लायट पावपा आशिल्ली, तेंय ना। आतां आमी सीएमा म्हळ्यार सांगलें एकदां, सीएमान म्हळ्यार अजून तेजेर एक्शन घेतलां। आनीक दुसरें म्हळ्यार ते अजुनूय प्रोसेस कांय ना, व्हळ सुकले। आतां लोकांनी फोंड मारपा दन धरला व्हळाक आनी थंयच कपडे धुवपाचे, थंयच चूल पेटोवन न्हांवता, घर येता मागीर। अशी परिस्थिती आतां ह्या गांवडोंगरी अख्ख्या परिस्थिती अशी आहा सामकी। नळ हे पळय घरा दिलेले आसा न्हू नळ, त्या नळा आमकां उदक मेळना सारकें। मागीर थंयचे सोडटा केन्ना बीन ते तशें करून? सोडटा केन्ना म्हूण कोणाक खबर, आमगे सांग इसारल्या न्हू उदक सोडटा की इसारल्या न्हू तो उदक सोडना म्हूण। मागीर यो आतां- उदक आमगे कडेन उदक सोडना, तो इसारल्या न्हू तो सांगता कितें आमकां उदक तें सोडना म्हूण सांगता। आतां न्हिल्ले उठलेले आमकां पळय डॅम पळोवपाक मेळटा, आमकां उदक मेळटा। आतां नळा उदक येयलें जायता, वयर जायलें आतां हें आहा नाच। एक आठवडो जालो तुमकां उदकूच उदक पळोवंक ना मेळना। रे, एक आठवडो जालो उदक ना। पण गव्हर्मेंट नळ आसा तुमकां? आमगे प्रायवेट बी तेवूय दिल्या, तेका उदक ना तेका उदक ना। आतां हें उदक तुमी कितले पयस साकून हाडटा तुमी? आतां चलत वचून जावं एक वरा वाट आहा उदक। आमगे आतां हे वयर एक बांय मेळटा, एक म्हयन्याक प्रॉब्लम जाता त्या बांयचें उदक। आमी थंयच्यान हाडटा, नाल्यार खंय पायपांनी मेळ्ळे थंय आमी मेळटा थंयच्यान हाडप। आमी आतां देवाचें काम करता आमी हिंगा, तें आमकां आतां हांगा देवा कामां लागून कितें करपाक उदक ना, तें आमी आतां कितें तरी टंकराचें उदक हाडचें पडटलें। आतां देवा वीज करची पडटली हांगा आमच्या गांवांत डॅम आसून। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार।